नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवा मोणकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर. मुख्य नगर नियोजक राजेश नायकाचेर निलंबनाची कारवाय. कार्मिक खात्यात हाजेरी लावपाचो आदेश. दक्षता खात्याची कारवाय. कोने प्रियोळ जाल्ले रस्ते अपघातात मरण आयिल्ले मादी ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटात आशिल्ली तिगां पिलांकूय दुर्दैवी मरण. पोस्टमॉर्टम अहवालात उघड. वन्यजीव अभ्यासक आणि मोग्यांनी उक्तायली हळहळ. आपूण आमदार म्हणून आसा खूश. म्हजे बदला कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोक दियात मंत्रीपद. साळगांवचो केदार नायकाची मुख्यमंत्र्याक विनवणी. माल वाहतूक करपी रेल्वेचो धपको बशिल्ल्यान जाणटे बायलेक मरण. पुलिसांनी केल्लो घडणुकीचो पंचनामो. अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तार भांगर चांदी खरेदी करपाक लोकांची गर्दी. अक्षय तृतीया हो 3:30 मुहूर्तातलो एक शुभ मुहूर्त. अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तार उत्तराखंडातल्या श्री गंगोत्री धामाची दारां विधीपूर्वक उक्ती. बुधवार सावन अधिकृतरित्या जाली 4 धाम यात्रेक सुरवात. आणि आता खबरो विस्तारात. कोने प्रियोळ वाठारात रस्तो हुबताना अपघातात मरण आयिल्लो ब्लॅक पॅन्थर प्रेग्नेंट आशिल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम अहवालात उक्ताडार आयले. ह्या ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटात तिगां पिलां आशिल्ली. देखून ह्या अपघातात ब्लॅक पॅन्थरा सयत वट्ट 4 जिवांक मरण आयले. फाटल्या दिसांनी कोने प्रियोळात रस्तो हुबताना अपघातात ब्लॅक पॅन्थर जखमी जाल्लो. उपरांत रान खातें आनी SAWE संस्थेन ताका रेस्क्यू केल्लो. मात ताका जीवदान दिवपाक राना खात्याक अपेस आयिल्ले. ह्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन रान मंत्री विश्वजीत राणेन ह्या प्रकरणाचो रान अधिकाऱ्या कडल्यान सखोल अहवाल मागिल्लो. आता पोस्टमॉर्टम अहवालात ते मादी ब्लॅक पॅन्थराच्या पोटात तिगां पिल्लां आशिल्ल्याचें कळटा. त्या तिगां पिलांकूय दुर्दैवी मरण आयलां. रस्ते अपघातांनी जनावरांक मरण येवचें न्ही हाचे खातीर उपाय येवजण गरजेची आसा. लोकां मदीं जागृती जावप गरजेचें म्हूण वन्यजीव अभ्यासक आनी रेस्क्युअर चरण देसाय उलयलो. हय, सामकी दुर्दैवी घटना. म्हणजे आमकां तेन्ना डावट आशिल्लो ताजें पोट पळोवन की एक वेळ कप्स आसूं शकता. आणि पयलींच म्हणजे इतले दुर्मिळ हेची ब्लॅक पॅन्थर म्हणजे लोक ताका सोदपाक फोटो काडपाक बी कर्नाटकान आनी खंय खंय कबिनी खंय खंय वता. आणि आमच्या गोंयान हे पळय इतल्या लागीं अशें आसा. आणि तातूंत भितर सगळ्यात वायट म्हणजे 3 कप्स म्हणजे वी लॉस्ट 4 लायव्स न्ही त्या दिसा. अशें म्हणजे फुडलें अख्खें जनरेशन तातूंतल्यान हें जालें. सो आमकां दिसता की ताजेर उपाय योजना जावपाकूच जाय. म्हणजे ट्रिटमेंट इज अ सेकंड पार्ट, म्हणजे नेक्स्ट पार्ट. पूण एक्सिडंट अशें जावपाक जायना म्हणून किंवा कमी जावपाक जाय म्हणून आमकां लॉंग टर्म उपाय योजना करच्यो पडटल्यो अशें म्हाका दिसता. लॉंग टर्म म्हणजे काही आतां राज्यांनी तशें हें केलां की ज्या जाग्यार म्हणजे आतां कितें आसा सर्वे करचो पडटलो. आमी 2019 एक्चुअली एक सर्वे केल्लो आनी हॉटस्पॉट्स जे आसा ज्या जाग्यार चडशे एनिमल क्रॉसिंग जाता, जंगल आसा दोनूय वटांनी किंवा वॉटर बॉडी आसा थंय चडशे एनिमल क्रॉसिंग चड जाता. सो जे वयल्यान वता म्हणजे माकड आसत, चान्यो आसत, तांकां ओव्हरब्रिज किंवा अशे हेजे ब्रिज कितें आसता वायर किंवा अशे रोप ब्रिज आणि सकयल्यान टनल्स आसत किंवा थोडी कडेन स्पीड ब्रेकर्स. सो अशें कितें तरी उपाययोजना करच्यो पडटल्यो. आणि मेन म्हणल्यार अवेरनेस अबाउट रोड किल्स. म्हणजे रस्त्यार जनावरां येता हे लोक दे शूड एंटिसिपेट इट. म्हणजे आमी सुचयल्लें की लायसन काडटना स्कुलांनी जेन्ना ट्रॅफिक हे आतां ट्रॅफिक पोलीस एक्चुअली बरें अवेरनेस करीत आसता अबाउट ट्रॅफिक सेफ्टी बी. तातूंत हें इन्क्लूड करचें की जनावरां ही रस्त्यार आसता. आणि एक रिजन आसा मेन जनावरां रस्त्यार येवपाचें गार्बेज. सो गार्बेज रस्त्यार पडले की ते खावपाक बारीक जनावरां येता, दुकर आसत आनी काटांदर, आनी तांकां खावपाक मागीर येता व्हडलीं जनावरां अशें. सो अशे काही लॉंग टर्म उपाय आमकां
हे करचें पडटलें. दोनींची आसा. सरकारानूय म्हणजे जर कितें बदल करतलो एक्च्युअल जाल्यार तो सरकारानूच करपाक जाय. पूण म्हाका दिसता अवेरनेस आसत किंवा ताच्या बद्दल एक्च्युअल एक्शन घेवपाची. समज सरकारान खंयचे हे रूल केले किंवा काही गोष्टी केल्यो जाल्यार ते फॉलो करपाचे बी आमची जबाबदारी न्ही. दोनूय वटांनी ते जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. हे घडणुके उपरांत राना मंत्री विश्वजीत राणेन कडक आदेश दितना हे अपघाताक कारणीभूत गाडयेकाराचो सोद घेवचो म्हूण सांगिल्लें. मात ते ब्लॅक पॅन्थराचेर गाडी मारप्याचो सोद अजून लागिल्लो ना. गोमंतक टीव्ही खातीर ऐश्वर्या केरकार. आयज जातले फाल्यां जातले अशें करून एक दीस फुडें वचत आसा, मात मंत्री मंडळ फेरबदल कांय जायना. ह्या सगळ्या बोवाळांत साळगांवचो आमदार केदार नायकान भलतेच स्टेटमेंट करून तो मोकळो जाला. तो म्हणटा मंत्रीपद दिवपाचेंच आसा जाल्यार ते आपल्याक न्हय जाल्यार कालांगूटचो आमदार मायकल लोबोक दियात खंय. पळयात पुराय बातमी. पहलगाम हल्ल्याक लागून केंद्रीय फुडारी व्यस्त आशिल्ल्यान गोंयची मंत्रिमंडळ फेरबदल प्रक्रिया फुडें धुकल्ल्या. आता मंत्रिमंडळ फेरबदल केन्ना जातलो हे विशीं नेमकें सांगप कठीण. पूण कांय दिसां पयलीं मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांक बरोच नेट आयिल्लो. त्या वेळार मंत्रीपदा खातीर दिगंबर कामत, डिलायला लोबो आनी संकल्प आमोणकराचें नांव चर्चेत आशिल्लें. अदीं केदार नायकाचें नांव लेगीत चर्चेक आशिल्लें. हे सगळे फाटभुंयेर साळगांवचो आमदार केदार नायकान वेगळीच मागणी केल्या. तो म्हणटा आपूण आमदार म्हणून समाधानी आसा. मंत्रीपद दिवपाचेच आसत जाल्यार ते आपल्याक नाका कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोक दिवचे. कित्याक ताका मंत्रीपद दिलें जाल्यार बार्देस तालुक्याची उदरगत जातली खंय. आयकात ताचें म्हणणें. फुडें वता आसतना म्हाका दिसता जेन्ना तुमी रिशफलाचें उलयले, रिशफल सगळे पार्टी आनी सीएमाचे म्हणजे तेजे देखरेखीचें सगळें जाता. हांव सामकें ओपन हें करून सांगता की हांव खंय आसा थंय हांव खूश आसा. फाल्यां तुमचें नांव येयलें घेतलें जाल्यार सर हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता की म्हाज्याकून वयर आनी हांव आमचे ऑनरेबल कलांगूटचे एक्स मिनिस्टर ते आनी आतां MLA मायकल लोबो आसा. म्हाका दिसता ताका सुद्दां मिनिस्ट्री मेळपाची भरपूर गरज आसा आनी ताका ऑनरेबल मायकल सराक जर मिनिस्ट्री मेळ्ळी जाल्यार म्हाका दिसता बार्देजानूय आमी भरपूर स्ट्रॉंग जातले. बार्देजानूय म्हणजे जी कामां उरल्या ही कामां जाग्यार घालपाक आमकां स्ट्रेंथ मेळटली. फुडल्या 27 जेन्ना इलेक्शनाचे तुवें हे काडला 27 सुबेज मॅक्सिमम सीट बार्देजांतल्यान म्हाका दिसता मायकल लोबो मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार येतली. हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता जाल्यार न्ही दिवची म्हणून आमचे ऑनरेबल कलांगूटचे MLA जे आसा आनी एक्स मिनिस्टर मायकल लोबो तांकां मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार खरेंच आमचे बार्देस स्ट्रेंथन जातले. सो हांव रिक्वेस्ट करता की म्हाज्या पयलीं म्हाजे सिनियर्स आसा आनी तांकां ही मिनिस्ट्री जर दिली जाल्यार BJP म्हणून आमकां भरपूर फायदो जातलो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा सोटीकर. माल वाहतूक करपी रेल्वेची धडक बशिल्ल्यान जाणटे बायलेक आगताक मरण आयलें. हो अपघात बुधवारा सकाळी भावकय मय वाठारांत घडलो. आमकां खबर ना. आमी तिकडचे वयर आमी चवडीन गेल्ले न्हू. आनी आतां थंय फुडें माळ्यार आमी बसलो थंय बरो वचपाक. तें कोणी सांगलें ती येयल्या पडल्या म्हणून. तशेंच आमी तिका मागीर पळोवपाक गेले. बरी ती थंय तशी नासली. येयली कितें जालें अशें एकशे तिका आयकूंक नासली आनी मन येयली. ती वयर जाताना अशी पडले अशें एक हे आनी कोयता आहा तिचे कडेन सगळें आसलें. रेल्वेची हे बसली तेका धडक रेल्वेची धडक पडली तिका. म्हणजे ही सदांच हे वटेन येताली. ना आजूच ती फर्स्ट टायम इतके सगळ्याक येत ना. पण ती हांगासली भावकायचीच. बाबूची न्ही पळय हेच्या बाजाराचेर. सध्या मये पंचायत वाठारांतल्या भावकय हांगासर रेल्वे रुळा कडेन आसा. ह्या रेल्वे रुळाचेर आयज बुधवारा सकाळी एक दुख्खद घडणूक घडिल्ली आसा आनी ही घडणूक म्हळ्यार मालाची वाहतूक करपी रेल्वेक आपटून एक थळावी बायल तिका आगताक मरण आयिल्लें आसा. जे बायलेक मरण आयला ती बायल भावकय वाठारांतली आसा आनी तिका ती मोनी आनी तिका आयकपाकय कमी येतालें अशें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण बुधवारा सकाळी ती लांकडां एकठांय करपाक म्हूण रेल्वे रुळा वयल्यान वयताली. सादारण 8:15 वरांचेर माल वाहतूक करपी रेल्वेची तिका धडक बसली आनी तिका आगताक मरण आयलें. हे घडणुकेची म्हायती मेळटकीच दिवचलच्या पुलीस तशेंच कोंकण रेल्वेचे पुलीस घडणूक थळार येवन तांच्यांनी अपघाताचो पंचनामो करून
हे बायलेची कूड पोस्ट मॉर्टमा खातीर बांबोळेच्या GMCत धाडिल्ली आसा. ह्या अपघाताचो कोंकण रेल्वे पुलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक TV खातीर महेश हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अक्षय तृतीया ही वैशाख शुक्ल पक्षातली तृतीया तिथी. ही 3.5 मुहूर्तामदली एक. अक्षय तृतीयेक हिंदू धर्मात व्हड महत्व आसा. ह्या दिसा लोक मुद्दाम गाडयो घेतात, घरप्रवेश करतात, दुकानां सुरू करतात. ह्या दिसा खरेदी केल्ली संपत्ती केन्नाच नश्ट जायना. ह्या दिसा भांगर, चांदी खरेदी करप शुभ मानतात. देखून ह्या शुभ मुहूर्तार भांगर तशेंच चांदी खरेदी करपाक लोकांनी भांगराच्या दुकानांनी गर्दी केल्ली. पळयात पुराय बातमी. पहिली उरेची जवळ हो एक 3.5 मुहूर्तापैकी एक मुहूर्त आसा आनी चडशे लोक आयच्या दिसा ते खरेदी करतात. कित्याक तर एक समृद्धी अक्षय तृतीया ही वैशाख शुक्ल पक्षातली तृतीया तिथी. ही 3.5 मुहूर्तामदली हय. सो आणि भांगारूय आतां खूब म्हणजे वाडला. ताचे बद्दल कितें सांगता? अक्षय तृतीयेक हिंदू धर्मात व्हड महत्व आसा. ह्या दिसा लोक मुद्दाम गाडी घेतात, घरप्रवेश करतात, दुकानां सुरू करतात. ह्या दिसा खरेदी केल्ली संपत्ती केन्ना नश्ट जायना. ह्या दिसा भांगर, चांदी खरेदी करप शुभ मानतात. ओके. हय. आयज मुहूर्त जो आसा त्या मुहूर्तार घेवप. अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तार उत्तराखंडातल्या श्री गंगोत्री धामाची दारां भक्तां खातीर बुधवारा सकाळी विधीपूर्वक उक्ती जाल्ली आसा. अक्षय तृतीया के दिन जो हम लेने से हमारा जो भी काम शुरू होता है और यही है. ओके. अभी गोल्ड तो बहुत बड़ा हुआ है. बहुत बड़ा है. हाँ, तो भी आज आपने लिया गोल्ड. आज लिया है. हाँ. लिया है. आपके लिए? नहीं, इनके लिया है. रिंग लिया हमने. ओके. इसके लिए हम क्या हम वेट कर रहे थे. आज दिन क्या था, आज क्या 11 बजे से सुबह 5 से 12 बजे 2 बजे तक 2 बजे मुहूर्त उससे पहले हमने लिया. ओके. तो फिर वो क्या होता, स्टोर नहीं होता. ॲक्च्युली लोकांचो प्रतिसाद आमकां एवरी इयर बरोच मेळटा. सकाळी आमी नॉर्मल टायमापेक्षा 1-1.5 वर पयलीं ओपन करता. जशें की आज 8:30 सुमार ओपन केल्या. 8:30 सुमारच्यान आमचे गर्दी चालूच आसा. ती आतां पर्यंत तशीच आसा. सो जरी अशें म्हणटा ॲक्च्युली आमकां अशें दिसतालें की प्रायस वाडलो की खंय नाल्यार खंय एक इफेक्ट पडटलो की पण आमकां हें ॲक्च्युली 2 दीस अगोदरूच कळ्ळें की म्हाका दिसना की तसो पडटलो कसो. कित्याक लोकांचे बुकिंग्स आशिल्ले, लोकांचे एडवान्सीस आशिल्ले, ऑर्डर्स आशिल्ल्यो. सो त्या प्रमाणे प्रतिसाद खूब बरो आसा. आज अक्षय तृतीया म्हणजे फूल डे बरो दीस घेवपाचो. सो मुहूर्त असो कांय ना. यू कॅन बाय एनी टायम. 24 कॅरेट आसा 95,710 पर 10 ग्रॅम्स. ओके. म्हणजे पर ग्रॅम जालो 9,571 आणि 22 कॅरेट आसा 8,859. ओके. ताची सद्या रेट आसा. ओके. आणि इतले सुद्धा गोल्ड आहल्यार सुद्धा लोकांचो तुमकां प्रतिसाद बरोच आसा. हय हय. कशें आसा की पळय कोविडाच्या टायमार अरावंड 45-50,000 तोळो आशिल्लो. तेन्नाय म्हणून लोक म्हणटाले अरे 50 जाले, 55 जाले, 60 जाले. पण तरी पण कस्टमर्स घेताले. ओके. म्हणजे कस्टमर म्हणजे आमचे सारखे लोक सगळे घेतालेच अशे इतके वाडून सुद्धा. पण तेन्ना आमकां अशें दिसतालें अरे इतके प्रायस वाडले आतां कोण घेतलो. पण तरी पण आमकां तसोच सेल आसतालो जसो आतां आसा. ओके. सो आतांय म्हणून लोकांची मेंटलिटी अशीच आसतली की पळय हें काय कमी येवपाचें तर नांवूच घेना. म्हणटा की गोल्ड कमी जातले पण दिसना आतांच्या प्रायसा प्रमाणे तरी कमी जातले अशें दिसना. सो आतांच्या लोकांची मेंटलिटी तशीच जातली की प्रायस तर कमी येवचो ना. सो गोल्ड आसा ते हितून घेवपाचें. आणि सगळ्यांची गरजूच आसा आतां गोल्ड घेवपाचें. लग्नाचें कार्य आसा. सो बारीक बारीक जे हें आसा जशें की कोणाची फुलां मागीर बारशे बी अशें आसता तांकां ते मातशें कमी जाल्यार जायत. म्हणजे तेन्ना जे आमी गोल्ड दिता पळय एज अ गिफ्ट म्हणून ते मे बी कमी जाल्यार जायत. पण बाकीचे गजाली चालूच आसा. अक्षय तृतीयाच्या शुभ मुहूर्तार उत्तराखंडातल्या श्री गंगोत्री धामाची दारां भक्तां खातीर बुधवारा सकाळी विधीपूर्वक उक्ती जाल्ली आसात. उत्तराखंडाचो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांच्या हस्तुकी ही दारां उक्ती जाली. ह्या निमतान श्री गंगोत्री देवूळ आकर्षक अशा फुलांनी सजयल्लें. पुराय गंगोत्री धामच्या वाठारांत उमेदीचे ल्हार फागले. भक्तांनी व्हडा संख्येन ह्या सुवाळ्यात वांटो घेवन देवाचें दर्शन घेतलें. श्री गंगोत्री सयत यमुनेत्रीच्या देवळाची दारां उक्ती जाल्ल्यान 4 धाम यात्रेत अधिकृतपणान सुरवात जाल्ली आसा.
2 मेक केदारनाथ धामाची दारां उक्ती जातली जाल्यार बद्रीनाथ धाम दर्शना खातीर 4 मेक उक्ते जातले. इच्छुक भक्तांनी पोर्टला वरवीं 4 धाम यात्रेचे लाव घेवचे अशें आवाहन ह्या वेळार उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाणें केलें. का शुभारंभ हो गया है. गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस 4 धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है. सभी तैयारियां पूरी हो गई है. सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं. हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हों, सभी अभी काम चल ही रहा है. लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है. जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे. हमारा प्रयास होगा कि यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी हो. श्री लयराय देवीच्या जात्रेनिमतान दिवचल शारांतल्या लाखेरे वाठारांतल्या धनगर भावांच्या कडक एकवटाक उमेदीन सुरवात जाल्या. जाणटे नेणटे मेळून तब्बल 60 धनगर भाव एकठांय येवन लाखेरेच्या आशिल्ल्या श्री बाळू मामाच्या देवळात भक्तिभावान एकवट पाळटात. अंदू ह्या तळाचेर 6 नवीन धोंड पडल्यात. शिरगांवचे श्री लयराई देवीचे गांवागांवांनी धोंड भक्त आसात. शुक्रार जावपी जात्रे निमतान भक्तगणाच्या कडक उपासाक सुरवात जाल्या. गांवागांवांत देवूळ वा न्हंयच्या कुशीक तळ उबारून धोंड भक्तगण सोवळे एकवात पायतात. लाखेर वाठारांतले धोंड भक्तगण श्री बाळू मामाच्या देवळात रावून एकवात पायतात. धनगर भावाची 4थी पिळगी लयराई देवीची एकवात पायतात अशी माहिती जाणत्या धोंड भक्तगणांनी दिली. जवळजवळ 60 वर्ष त्याच्या आधी केले कांची राहतो ते आमकां काय असं नव्हतं. पयलीं आमी पयलीं जाणाय फाटी करून वयले, बरें कडकड फाटी करून अडीच वर्सां रावली आनी आतां हे 4-5 वर्सां आमी हांगा माळू वाटे परंपरा आमची चालू जाली. पण साधारण आता कितले धोंड आहात तुम्ही? आमी 60 धोंड आहा. एकवात पाळटा. आतां तुमची रावात ती सोंपली होती. म्हणजे तुमकां 5 दीस कशे जाता वयतात तुमचे? म्हणजे असं हातून थोडं वयता वयता पण म्हाका दिसता 4 पिळग्यो जावन गेल्यो. दाखयले 4-5 जाली सवय पयलींच्यो पिढी आतां 4 पिढी जाय ती इल्ले धोंड रावल्या. पयलीं झाडां पानां सुद्दां रावल्यात थोडे, परत माटो घालूनय रावल्या. पावसाचे सुद्दां वारें लागून सगळें भिजून गेला. हें आतां ह्या 4-5 वर्सां बाळूमामाच्या नांवान हांगासर सुशेगाद रावता. पण आता वर्साच्या वर्सा तुमचे धोंड नवीन धोंड जातात. वर्साच्या वर्सा 1-2-4 असे वाडटात. आनी हेचे फुडें सुद्दां भुरग्यांची उमेद आसा, हेचे फुडें सुद्दां वाडून बरें रावपाची. म्हणजे तुमकां आशा आहा रे वाडटले अशें? आशा आसा. तुमकां तसो आतां मेरेन जे तुमी एकवट पाळटा तशें तुमकां कसले अडचण बी तशें कितें लागल्या? ना अडचण कसलीच ना. म्हणजे बरें मातशें लयराईच्या नांवान बरे भाशेन 5 दीस अवांतात वयतात. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेतालवाडी स्पोर्टिंग क्लबान पेनाल्टी शूटआउटात CSE कांसावलीक 5-4 अशी मात दीत सेंट रॉक सुपर सॉकर इंटरविलेज फुटबॉल सर्तीच्या फुडल्या फेरयेत प्रवेश केलो. ही मॅच माजोर्डा फुटबॉल मैदानाचेर जाली. मॅचीचे शेवट मेरेन दोनूय पंगडांनी एकूय गोल करूंक नाशिल्ल्यान मॅच बरोबरीचेर आशिल्ली. उपरांत टाय ब्रेकांत बेतालवाडी पंगडान CSE कांसावलीक 5-4 अशी मात दीत बरी कामगिरी करीत मॅच आपल्या सायडीन घुंवडायली आनी जैत जोडले. हातूंत CSE कांसावलेचो गोलप्रिकर जोवितो डिसोजान मात बरी कामगिरी केल्ल्यान ताका मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार जाहीर जालो. आयची गेम तुका कशी लागली? आयची गेम बरी लागली. प्लेयर सगळे बरे भाशेन खेळ्ळे आनी आमगे गेम ड्रॉ जाली. आमी टाय ब्रेकराक खेळ्ळे. तुका 3 पेनाल्टी हातीक लागून मिस जावन भितर गेलो, अशें कितें जालें?
जजमेंट चुकलो आनी कितें जजमेंट चुकलो मातशें. जजमेंट चुकलो. आतां तूं फ्युचराक कितें करूंक सोदता? हांव मुगेलो बोटीर वचपाचो. बोटीर वचपाचें. फुटबॉल लायन सोड पडपाचें. ना फुटबॉल खेळटलो. खेळटलो सायड बाय सायड फुटबॉल सायड खेळटा. बाय आतां हे यंग भुरगे येतात दुसरे तुका पळयतात तांकां तूं कितें मॅसेज दिता सगळ्यांनी खेळपाक येवपाचें आनी मोग दाखोवपाचें फुटबॉलाक? बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात कुंकळ्ळे पुलिशेन एका 30 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केली. मॅक्सवेल झेवियर फर्नांडीस अशें ह्या अटक केल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा. ताचे कडल्यान सुमार 25,000ाचो पाव किलो गांजा जप्त केलो. वाळपय नवोदय विद्यालयाची सामकी चवथिकाय जाल्या. संरक्षण वण्टी कोसळ्ळ्यात ताका लागून विद्यालयाच्या आवारांत रानवटी जनावरांचो वावर वाडला. विद्यार्थ्यांक खेळपा खातीर खेळा मैदान ना. संरक्षण वण्टीची दुरुस्ती आनी खेळा मैदाना खातीर केंद्रान विद्यालयाक 2 कोटी रुपया दिल्यात खरे, पूण विद्यालयाच्या जमिनीची केस कोर्टात सुरू आशिल्ल्यान हे पयशे तांकां वापरपाक मेळना. सरकारान हेचे कडेन लक्ष दिवन हो प्रश्न सोडोवचो अशी मागणी पालकांनी केल्या. हे वाळपयचे जवाहर नवोदय विद्यालय. ह्या विद्यालयात एकूण 350 विद्यार्थी शिकतात. दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार ह्या विद्यालयाचे संरक्षण वण्टी कोसळ्ळ्यात. विद्यार्थ्यांक खेळपा खातीर खेळा मैदान ना. संरक्षण वण्टी कोसळिल्ल्यान रानटी जनावरां विद्यालयाच्या आवारांत येवपाक लागल्यात. ह्या सगळ्या दुरुस्तीच्या कामां खातीर वाळपयच्या जवाहर नवोदय विद्यालयाक केंद्रा कडल्यान 2 कोटी रुपयांच्या निधींची तरतूद जाल्या. मात हो निधी ह्या विद्यालयाक वापरपाक मेळना. कित्याक तर विद्यालयाच्या जमनीचो विशय न्यायालयात सुरू आशिल्ल्यान दुरुस्तीची कामां करपाक मेळना. ह्याच विशया वयल्यान बुधवारा पालकांनी खास बसका घेतली. विद्यार्थ्यांक उपरासपी समस्येचेर हे बसकेत चर्चा जाली. कोर्टात हे विशीं याचिका दाखल करतले असो निर्णय ह्या बसकेत जालो. तशेंच सरकारान ह्या समस्येचेर लक्ष घालचें अशी मागणी पालकांनी केल्या. सध्या नवोदयाचो असो एक इश्यू चालू आसा की ते खुबशे असे प्रॉब्लेम आसा आनी सायटीन तांकां सेंट्रलाचो फंड येता पूण एक्सपेंडिचर तांकां कांयच यूज करूंक मेळना आनी खुबश्यो गजाली जाता हांगा जे कंपाउंड आसा पूण तो कंपाउंड सारको ना आनी ते कंपाउंड बांदपाक बरो हे करपाक तेंचे कडेन फंड आसा पूण तांकां हे करूंक मेळना की हांगा तेंचो लँड इश्यू चालू आसा. जो ओनर आसा तो हांगा एवरी टायम येता आनी आमचो प्रिंसिपल आसा तेका कामाक ऑब्जेक्शन हाडटा. सो तेच्या खातीर आमी हांगा सगळे PTA मेंबर आयज जमलेले आसा, सगळे पेरंट्स जमलेले आसा आनी पिटिशन फायल केले आसा. आयज कोर्टान हे केले आसा. सगळ्या पेरंट्सांचे आमी आधार कार्ड डॉक्युमेंट घेतले आसा. सगळे जाण आमी हे करता. सो आमकां सगळ्या पेरंट्साचो सपोर्ट आसा. सो आमी कितें करून आमचे जो प्रॉब्लम आसा तो आमी सॉल्व करतले. क्या है कि जो लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम है इसलिए बच्चों का बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है. एक तो गर्ल्स के लिए डोमेट्री बोला तो रहने के लिए हॉस्टल कमी पड़ रहा है. इसके लिए गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन हो चुका है. फिर भी यहाँ लैंडलॉर्ड का वजह से कंस्ट्रक्शन करने के लिए नहीं मिल रहा है. और MP हॉल वो भी गवर्नमेंट का तरफ से सैंक्शन हो चुका है. फिर भी हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करने के लिए नहीं मिल रहा है. इसलिए हम आज PTC की तरफ से पेरेंट्स का मीटिंग रखा था. इसमें हम सभी पेरेंट्स से बात किया है और ये बात के लिए हम PTC का तरफ से हम पिटिशन करके कोर्ट में डाल रहे हैं. 3 वर्ष झाली हांगासर पळयता की खुबशे अभ्यासान भुरगीं चड बरी आसा पण तांकां बाकीच्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा खेळपा खातीर हे नवोदया स्कूल जे वाळपय आसा थंयसर मातशें कमीपणां आसा त्या गोश्टी खातीर. त्या खातीर आमचे पालक आनी शिक्षक कमिटी जी आसा ती एक तांकां बरेशे खेळपा खातीर इंडोर खेळपा खातीर मल्टीपर्पज हॉल अशें उपलब्ध करून दिवंक सोदता. पूण तांकां ते मेळना कित्याक की ही लँड आसा ती दुसऱ्याच्या नांवार आसा आनी तेंचे सदांच ऑब्जेक्शन आसता न्यू कन्स्ट्रक्शनाक. तशेंच आमचे बॉर्डर्स जे कंपाउंड्स बांदलेले आसा ते सगळे मोडलेले आसा आनी जंगली जनावरां भितर येतात. सो त्या खातीर आमच्या भुरग्यांक
खातीर खूब हे भयदायक आसा, कित्याक की आमकां सदांच भंय दिसता की केन्ना खंयचो जनावर भितर येवन खंयच्याय आमच्या भुरग्यांक स्टुडंटांक ते हार्म करत म्हणून भंय दिसता. सो ते एक कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर परमिशन मेळपाक जाय आसली, पण ती लँडलॉर्ड आसा तेंचे कितें डिमांडा खातीर ते जायना. सो त्या गोश्टी खातीर हांव अशें आमच्या सीएमा कडेन जावं आमचे MLA कडेन मागता की तेंच्यांनी मातसो आमकां हेल्प करपाचो. गोमंतक टीव्ही खातीर वाळपयच्यान सपना सामंत. हे आशिल्ले टी टायम बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं.